बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा म्हणून जेजूच्या आपोस्तलान तोमासान सोम्याक वळखून घेतले. आज आमचो सोमी ह्या बोपय सक्रामेंतांत हजर जाता आसतना ताचे हजारपण आमचे मदें आमी वळखून घेवया. म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा म्हणून ताका आमी नमान करून आराधन करया. गावन गीत तुजो मोग करता सोम्या तुका अर्गां दिता धन्या. आमच्या गायनाच्या बुकांत हांव गीत संको यल 15 पान संको 163 पेज 163 यल 15. तुझो मोग करता सोमिया तुका अर्गां दिता धनिया. तुझो मोग करता तुका अर्गां दिता म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. तुझो मोग करता तुका अर्गां दिता म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा. हालेलुया 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 हालेलुया. म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा. हालेलुया 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 हालेलुया. आमच्या सोम्याचे आराधन करचे केदे वर्ते भाग आमचे ताका सरपडून नमान करून आमचे जिवीत समर्पण दिवचे. या सकाळच्या वेळार आमच्या सोम्याक वंदन करून ताका नमान करून प्रणाम करून आमचे जिवीत आमी भेटया. ताचे आराधन आमी करया. आराधन हांव करता सोमिया सरपडून वंदिता धनिया. आराधन हांव करता सरपडून वंदिता म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. आराधन हांव करता सरपडून वंदिता म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा. हालेलुया 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 हालेलुया. म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा. हालेलुया 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 हालेलुया. आमच्या सोम्या जेजूची आमी स्तुती करया. ताका आमी वाखाणया. ही सगळी सृष्टी सोम्याची स्तुती गायता. हर एक जिवी सोम्याक वाखाणता ताची महिमा परगडता. ह्या सगळ्या सृश्टीचो कुरव जावन आशिल्ले आमी
केदा वर्त्या बापा सोम्याची स्तुती करूंक फावो. सोम्यान केले हर एक बरेपण आमच्या जिवितांत आनी दिले आमकां हर एक आशिर्वादां वळखून घेवन ताका अर्गां दिवन ताची स्तुती आमी करया. तुझी स्तुती गाथा सोमिया तुका महिमा दिता धनिया. तुझी स्तुती गाथा तुका महिमा दिता म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. तुझी स्तुती गाथा तुका महिमा दिता म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा. हालेलुया 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 हालेलुया. म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा. हालेलुया 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 हालेलुया. इसाया प्रवादीचो ग्रंथ अवस्वर 43 19वा उलयतावनू 21वी ओळ. Isaiah chapter 43 verses 19 to 21. सरस्पो देव एक वर्ती बसवणी हांगासर आमकां दिता. तो म्हणटा पळया हांव एक नवें कार्य करता. हांव एक नवें कार्य करता आतांच तें उजवाडाक येता. तुमकां तें दिसना काय? कसलें तें नवें कार्य म्हणटा सरस्पो देव. वय अरण्यांत हांव एक रस्तो करता. सुके करडे भुंयत न्हंयो उपजयता. रानवट मनजाती म्हजी स्तुती करतल्यो. कोले तशेंच शहामृग. कित्याक म्हज्या विसलेले परजेक पियोंक दिवंक हांव अरण्यांत उदक दिता आनी सुके करडे भुंयत न्हंयो उपजायता. जी परजां हांवें म्हजे पासत रचल्या ती म्हजी स्तुती परगडटली. एक वर्ती बसवणी आमच्या सोम्याची जावन आसा. उदक नासलेल्या त्या जाग्यार अरण्यांत म्हणजे मरुभुमींत सुके करडे भुंयत हांव न्हंयो उपजायता. धराळ उदक म्हज्या परचेक म्हज्या विसलेले परचेक हांव पियोंक दिता. एक नवो रस्तो हांव करता म्हणटा सरस्पो देव. आमच्या जिवितांत कितें सकड सुखोवन गेल्लें आसा ते ह्या वेळार सोम्या मुखार आमी दवरया. आमचो सोमी आमकां नवी वाट दाखोवंक देव जावन आसा. कित्याक ताणें म्हणलां हांवूच वाट हांवूच सत हांवूच जिवीत. म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वचोंक जायना. जिविताची वाट आमकां सोमी निरंतर दाखयता. आनी सोम्यान आमकां दाखोवच्या त्या वाटेन आमी दिसपरते चमकोवंक जाय. ही आमच्या काळजाची आशा जावन आसा. ह्या वेळार सोम्या समोर ह्या बापूय सक्रामेच्या आराधनांत आमी आसता आसतना
ह्या खातीर सोम्यान आमकां दाखयली ती वाट, जिविताची वाट आमी वळखून घेवन सोम्या संगी दिसपरते सोमकोंक ताचो आदार आमी मागया. ह्या गिता मुखांतर गीत संको आमच्या गायनाच्या बुकांत आई 30 आनी 6, पान संको 120 आनी 9, पेज 129, आई 36. यीशु मसीह तेरा जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुकी आसमान और महिमा गाए जमीन. यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुकी आसमान और महिमा गाए जमीन. यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुकी आसमान और महिमा गाए जमीन. हम गाए हो जाना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा. तू है प्रभु हमारा खुदा. हम गाए होसाना, हम गाए हो जाना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा. तू है प्रभु हमारा खुदा. आम्हा पातक्या बसो तू संसार आयिल्लो सुमी, आपणाक खुर्सार पेटोवन दिल्लो आमचो सुमी, त्या खुर्सार आपले रगत वारोवन आमकां जिवी जोडून दिल्लो आमचो सुमी. तेच जिविताची वाट तो आमकां उगडापे करता. हर एक आमच्या अस्कत काय तो आमकां ताचें बळ दिता, ताच्या दैवीक सत्तेन तो आमकां भरता. आमची खंत बेजाराय तो पयस करता, आमचे निराशपण तो काढता आनी नवो भरवोसो तो आमकां दिता. ताच्या मोगांत आमी सदांच रावच्याक तो आमकां ताची वर्ती खाकूळत दया आमचे तो दाखयता. त्याच सोम्याक आमचे जिवीत आमी भेटया, ताचे देखवटा रावंक ताची कृपा मागया. प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया. प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया. हम गाए होसाना, हम गाए हो जाना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा. तू है प्रभु हमारा खुदा. हम गाए हो जाना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा. तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा. ह्या सकाळच्या वेळार सोम्याक आमी
महिमा दिवन वाकांत आसतना आमचें जिवीत आमी भेटयत आसतना आज आमी प्रत्येक जावन सोम्याक अर्गां दिता जल्मा दिवस चरण करच्या आमच्या भाव भयणीच्या जिविता पासत आनी तांच्या जिवितांत देवान केल्ल्या सर बरेपणा पासत आज जल्मा दिवसाच्या सितांत लविना डिकॉस्टा उजिरे, जॅनिश शालोबो शंकरपुरा, रायन फर्नांडीस वलेन्शिया, डेलन एटन करवालो गोवा जल्मा दिवसाचे उल्हास तांकां पटयत आसतना देवाची विस्तार आशिर्वादां तांचेर आमी मागता. काजराचो वार्षिक दिसा संभ्रमता बेंजामीन आनी वॉयलेट डिसोजा केल्राय सांगता दिनेन जाल्ल्या सर बरेपणा खातीर आज जरकां दितात. सांत आंतोनीच्या मनाक आपोलीन पिंटो फेरार आनी मोरियमाच्या मनाक आपोलीन पिंटो फेरार आमच्या जिवितांत सोम्यान केल्ल्या सर बरेपणाचो आमी उडास करया. कितलेशे फावटी सोम्यान आमकां आमच्या कश्टांत दुखांत आमी ताका उलो मारल्या वेळार आमची मागणी आयकल्या, आमची कश्ट दूख ताणें पयस केल्यात, परती बुजोवन ताणें आमकां दिल्या, आमकां धैर्यान ताणें भरला. खंत बेजारां आमची काडून आमकां नवो भरवोसो दिला. ह्या खातीर सोम्याक आमी अर्गां दिवया. अर्गां तुका सोम्या जेजू, अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगलाप तुका सोम्या जेजू, तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू, सोम्या जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू, तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू, तुका सोम्या जेजू, वाखणी तुका सोम्या जेजू, तुका सोम्या जेजू. मगाच्या भावन भयणीनो, आज आमी प्रत्येक जावन नियाळ करता अनेक मोरियेमायचे बिरुद लदिनांत आमी तिका आपोवचें ते जावन आसा मोरी फांत्याचे नेकेत्र म्हणून. मोरी फांत्याचे ह्या फांत्यापराच्या नेकेत्रा म्हणून आमी मोरयेक उलो मारता. कित्याक आमी मोरयेक अशें सांगता फांत्याचे नेकेत्र म्हळ्यार आमी जाणा सकाळीं सूर्य उदेवच्या थोड्या घंटा पयलें आमकां दिसचें तें एक नेकेत्र न्हीज जावन ते नेकेत्र न्ही ते ग्रह जावन आसा शुक्र ग्रह म्हणटा आमी. तें सुकुर तें पर्स जळटा, विशेश रितीन ताचो पर्स जळ आसा. आनी आमी जाणा आदल्या काळार जेदुआ टायम पळोवचे खातीर घडयाळां नातल्लीं त्या वेळार लोक समजतालो दीस उजवाडोवंक केदाळा कितलो वेळ आसा म्हणून ह्या नेकेत्रा पळोवन. सूर्य उदेवच्या थोड्या घंटा पयलें उदेता म्हणटा आसतना तें पळोवन आनी थोड्याच वेळान सूर्य उदेवसो जालो, काळोख वचोन दीस उजवाडांक आयलो म्हणलें समजोनी लोकांक मेळटली ह्या नेकेत्रा पळयल्ल्या मुखांतर. आतां मोरयेमायेक कित्याक हे बिरूद दिलां फांत्यापराच्या नेकेत्रा म्हणून? कित्याक म्हळ्यार मोरयेमाये मुखांतर संवसाराचो उजवाड जेजू आमकां मेळ्ळो. मोरयेमाये तें आमी पळयत आसतना संवसाराचो काळोख काडचो तसलो नवो भरवोसो आमकां उदेलो. हें सत पवित्र सभा आमच्या दोळ्या मुखार दवरता आनी तिका फांत्यापराच्या नेकेत्रा म्हणटा. मोरीमाई सोम्या जेजूच्या त्या कुर्सा मुळी आसली आनी त्या कुर्सा मुळी ती रावून आपल्या पुताक ती पळयता, पुतां सुचले कश्ट पळयता, ताचे ते वळवळ कलवळाचें मरण ती पळयता जाल्यार ती देदेस्पो जायना, निराश जायना, भरवोसो तिच्या काळजांत ती जीव दवरता. आनी त्या देखून तिका भरवोशाची माथाय म्हणटा. म्हळ्यार आमकां खरो भरवोसो आमच्या जिविताचो काळोख बेगीनच पयस वतलो आनी सोम्या जेजूचो उजवाड आमचेर फांगतलो म्हणलो तो नवो भरवोसो. सदांच आमचे ते जीव दवरच्याक मोरीमाई आमकां आदार जावन आसा, आदार्श जावन आसा. बघिवन तूं सांजुआंव दामासेन मोरयेक उदेवच्या सुर्याक दाखोवचें नेकेत्र म्हूण आपयता. जशें फांत्याचें नेकेत्र सुर्या पयलें उदेता म्हणटा तो, तशेंच मरियाळ भक्त दैवीक कुरपे फुडें चलता. दैवीक कुरपा मरियाळ भक्त विशेश रितीन जोडून घेता म्हणून बघिवन तूं जुआंव दामासेन म्हणटा.
पवित्र सभा मुरयेक दर्या सुकरा म्हणून आपयता. सांत थॉमस अक्विनास हाची समजुनी आमकां दिता. तो म्हणटा जशें उसांबोळ दर्यांत पयणाऱ्यांक एक सुक्रू तडीची वाट दाखयता तशेंच सर्व लोकांक मोरी सर्गींच्या राजाची वाट दाखयता. पयणाऱ्यांक कशें सुक्रू तडीची वाट दाखयता तशें सक्रुवांक सर्ग्या राजाची वाट दाखयता ती मोरी जावन आसा. देखून सांत बर्नार्ड सांगता जर तूं ताळणेच्या तुफानांत सांडून वचूंक आशेनाय तर साल्वासावाच्या ह्या नेकेत्रांत तुजी नदर गुंडय नाका. मोरी साल्वासावाचे नेके तिचे तावन तुजी नदर गुंडय नाका कित्याक ताळण्याच्या तुफानांत ना तर तूं सांडून वेतलोय. तो म्हणटा जर तूं मोरयेच्या वाटेन चलताय तर तूं सुकोवन पडनाय. जर मोरी तुका सांबाळटा सांडून वेची भिरांत तुका नाका. जर मोरी तुज्या पक्षेंत आसा तर सर्ग तुका सुखसो ना. मोरी मायेक आमच्या पक्षेंत आमी सदांच घेवंक आनी आमच्या ह्या जिविताच्या तुफानांत वाऱ्या वादळांत आमी तिचे संगी पयन करूंक आमकां आज उलो मेळटा. आनी ती आमकां शाबितायेन जेजू सरशी पावयता. कित्याक तिची आशा ती जावन आसली तो कितें सांगता तें तुमी करा. मोरी आमकां जेजू सरशी आपोवन व्हरता. ती आमकां खरो बरवसो आमच्या काळोखाच्या दिने जावन आसा. हें वळखून घेवन सोम्या जेजूक आमची सर मागणी आमची तेसावां आयच्या दिसा कोणा खातीर आमी मागूंक आशेता. मागणी आमी भेटयता ह्या बसयल्ले आसात तांचो सगळ्यांचो आमी उडास करया आनी तांचे बसोत ह्या वेळार आमी मागया. आजून प्रत्येक तरान मागता रोमा फ्रांसीस मोंतेरो गोया ताचे बसोत ताच्या तेसावा बसोत. सांगातास अनिल शाली अन्ना मरिया बेलतांगडी हेच्या कुटुंबाच्या सदस्या बसोत. सभारमच्या भाव भयणींनी आमकां मागूंक सांगला. विविध तरांच्या अडचणींत आसल्या आमच्या भाव भयणींनी ICUंत आशिल्ल्या भाव भयणी खातीर मागूंक सांगला. भुरग्यांचे देणे नातिल्ल्या बसोत मागूंक सांगला. जिणे संगाती सोदून आसच्या तशेंच कामां सोदून आसच्या सबार भाव भयणींनी विनंती केल्ली आसा. बऱ्यांतले बरें काम मेळच्याक भुरग्यांचे शिकाप बऱ्या तरेन जावच्या बसोत आमी मागया. कितें सकयल आमचे तेसाव आसात आमचे गरजो आसात ते आमच्या सोम्याक आमी भेटया आनी सांगया सोम्याक सोम्या तुजेर हांव पाती येता. म्हज्या जिवितांत कश्टाची मोडां आयिल्ल्या वेळार सोम्या तुजेर हांव पाती येता. कित्याक तूं जावन आसा म्हजो इश्ट म्हजो मोगाचो तूं इश्ट. हर एक गरजेन म्हाका पावसो तूं. तुजे सोम्या हांव पाती येता म्हणून आमची सर मागणी आमचे तेसावां आनी आमचें जिवीत सोम्याक आमी भेटया. गायनाच्या बुकांत यल 14 पान संको 163. तुझे हांव पाती येता जेजू मोगाळा. तुझे हांव पाती येता जेजू मोगाळा. कश्टाची मोडां मोची आयल्या वेळार तुजेर हांव पाती येता जेजू मोगाळा. तूं म्हजो इश्ट जेजू. तूं म्हजो इश्ट मोगाचो. हरी गरजेन म्हाका पावसो. तुजेर हांव पाती येता. तुजेर हांव पाती येता जेजू मोगाळा. तुजेर हांव पाती येता जेजू मोगाळा. कश्टाची मोडां मोची आयल्या वेळार तुजेर हांव पाती येता जेजू मोगाळा. सोम्या जेजूक आमी समर्पण दिवया. विविध तरांच्या दुखांत आसल्या आमच्या भाव भयणीक प्रत्येक जावन कुटुंबांत मरण जाल्ल्या वरवीं विशेश दुखांत आसच्या आमचे भाव भयणी तांकां आमी ह्या वेळार भेटया.
स्वामी जेजू आमची बुसवण जावन आसा, आमचे धैर्य जावन आसा, आमचो भरवोस जावन आसा. सांगत आस आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या आसा आमच्या भाव भयणीक तांकां सोमेस्तांक सोम्यांतच्या आरासांत ते महिमे स्विकार करच्याक आमी ओपून दिवया. मागता आमी आज देवादीन बेनेडिक्टा साल्डाना सांता क्रूज, देवादीन गिल्बर्ट लुईस बोरिविली, बेनेडिक्ट साल्डाना, तशेंच देवादीन मातियास दांती शंकरपुरा, नोरोना तशेंच साल्डाना कुटुंबांत अंतरल्या पासत मागोवंक सांगला. पिटर नोरोना कॅनडा. मागता आमी देवादीन पावलीन आनी लॉरेन्स अब्रेयू संपिगे, देवादीन हेनरी लोबो बेळवाय, देवादीन स्टेल्ला लसरादो आनी कुटुंबांत अंतरल्या पासत मुंबय, देवादीन अल्फोन्सा मुंबय, देवादीन मायकल डिसोजा, देवादीन मेरी डिसोजा पेरमन्नूर, देवादीन जो डिसोजा कारवार, देवादीन डेझी फेरावो तोकूर, मायकल साल्डाना कांकनाडी, जॉन फेर्नांडीस पलाडका, पावलीन फेर्नांडीस वर्सोवा, काश्मीर आनी मॅगदलीन डिसोजा, देवादीन उर्बन अल्मेडा मणिपाल, वालेंटीन लोबो दादार, देवादीन मायकल डिसोजा उलाचिल पदाव, देवादीन लॉरेन्स रॉड्रिगस मुलुंड, देवादीन अल्लू फेर्नांडीस जोगेश्वरी, जॉन डिसोजा मैंगलोर, देवादीन लिल्ली गुदिनो, सिरिल गुदिनो आनी शावरा डिसोजा दायसर, देवादीन ग्रेगरी आनी रेमेडिया सांतुमायर, देवादीन गॉर्डन फेर्नांडीस मुंबय, देवादीन मायकल डिसोजा मुंबय, देवादीन फ्लाविया डोमिंगो थाने. आमच्या सर भाव भयणींक, आमच्या कुटुंबान अंतरल्या सर आमच्या भाव भयणींक सोम्याक आमी भेटोवन सांगया, तुजेर हांव बरवसता जेजू मोगाळा, तुजेर हांव बरवसता. पिडेची मोडां म्हजेर आयिल्ल्या वेळार तुजेर हांव बरवसता सोम्या, कित्याक तूं म्हजो वैज म्हाका गूण करचो, हर एका पिडे शिरेंत म्हाका तूं पावसो, तुजेर हांव बरवसता. तुजेर हांव बरवसता जेजू मोगाळा, तुजेर हांव बरवसता जेजू मोगाळा. पिडेची मोडां म्हजेर आयल्या वेळार तुजेर हांव बरवसता जेजू मोगाळा. तूं म्हजो वैज, तूं म्हजो वैज म्हाका बरें करचो, म्हाका बरें करचो. पिडे शिरेन पिडे शिरेन म्हाका पावसो, म्हाका पावसो. तुजेर हांव बरवसता, तुजेर हांव बरवसता जेजू मोगाळा. तुजेर हांव बरवसता जेजू मोगाळा. आमची तकली बगावन वा साद जाल्यार सस्तांगी प्रणाम करून सोम्याचे आशिर्वाद आमी स्विकार करया. प्रवेश गीत आमी गावया. आमच्या दैवी गायना बुकांत तावनू गीत संको ये एक
519 A1 page 19. आम्ही आयल्या तुझे सशीन बापा सोडवून दार आमच्या सर्वांच्या बापय तू आमचो बापा सर्वांक मोगासो व्हडा मोगान परचेक पडोवचो बापय तू आमचो बापा सर्वांक मोगासो व्हडा मोगान परचेक पडोवचो तूं बापा रचणार सर्व जिबीचो सुकणी सावजा सागोर संतारांचो तूं बापा दातार भुरग्यांक आमकां आदार केदीस आमकां साणी नाका जावं निराधार आमी आयल्या तुजे सरशीन बापा सोडवणदार आमच्या सर्वांच्या बापय तू आमचो बापा सर्वांक मोगासो व्हडा मोगान परचेक पडोवचो बापय तू आमचो बापा सर्वांक मोगासो व्हडा मोगान परचेक पडोवचो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे असो तुमचे सोबे आसो क्रिस्त ते म्हज्या मोगाल बाबानो आनी भयणीनो ह्या वर्ते दिसा इगर्ज माता भगवंत अगस्टीन देवरा परंबिल हाचे स्मरण करता हो सांत आमच्या गांवांच्या आमच्या देशाच्या केरळाच्या रामापुरम हांगासर 1891 इसवेंत जल्मालो त्यांच्याच इस्कारांत शिकवून चंगनाचेरी डायसिसांत एक याजक जावन काम केलें याजक जिवितांत पयल्या वर्सा ताका पयसल्या एका धाकट्या इगर्जेंत गेलें थंयसर तो पिडेस्त जालो त्या देखून बिस्पान ताका आपणाच्याच माय इगर्जेंत म्हणजे रामापुरम थंयसर त्या इगर्जेंत ताका दवरलो थंयसर तो आसतना थंयसर सगळ्यांची ताका वळख आसली न्हय केवळ क्रिस्तवांची हिंदुवांची मुस्लिमांची हरिजनांची दुबळ्यांची धाकट्यांची सगळ्यांची ताका वळख आसली सुमार 10,000च्या वयर हरिजनांक आनी पवित्रान जावन पवित्रान दिवन पवित्र सभेक एक केल्लो जावन आसा ताका सडाव जावन अगस्टीन म्हूण कोणी आपयनात ताका आपोवंचे जावन आसा कुन्याचन तो पळोवंक भोव धाकटो जावन आसलो ताजी कूड धाकटी जावन आसली त्या सगळ्या ताका कुन्याचन म्हूण सांगतात आज जाल्यार केरळांत असो कोणा गाडी कुन्याचन म्हूण सांगला ताका गुत आसा कोण म्हूण तो वय म्हज्या मुखाल बाबानो आनी भयणीनो हाणें जेजू खरी साक्षांत तो जियेलो आज म्हाका आनी तुका तो जेजू क्रिस्त ताची खरी साक्षी जिवंक आपोवन दिता आमच्या दिसपट्ट जिवनांत क्रिस्ता खरी साक्षी जावन जियेनासतना रावल्यार देवालागच्या आमी भुकसाणे मागया आनी ह्या पवित्र रितीन फावते बरी वांटो घेवच्याक आमकांच आमी तयार करया संगत आमी म्हणया हांव पातकी देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांगता मनान चिंतून तना विसरून वागड धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातयां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हडलो अपराध ह्या पासून तुगे जास्त ओंकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक
आणि तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या श्रेष्ठ देवालागी विनंती करात प्रार्थना मागता सर्पदुदा देव आमची काकूत करून आणि आमची पातकां बोगसून आमकां ससनच्या जिविताक फावो आमेन. Somia Kakulka, Somia Kakulka, Krista Kakulka, Krista Kakulka, Somia Kakulka, Somia Kakulka. प्रार्थया सर्पदुदान ससनच्या देवा तुझ्या भक्तांक आमच्या बाबा भयणीक महिमवंत करूंक तुजो अगणित मग आमच्या तेंत दाखयत आसाय ताची देख घेवन तुझ्या पुताचो विश्वासीपणान पाटलाव करूंक ताचे विनवणेक आमकां करपाक दी आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवे पवित्रात्म्यान एकवटांची येता आनी रसवर चलयता ससनच्या ससना साम पावलून रोमाकारांक बरयल्लें पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, भावार्थाचेर होंदून आसलेली ही बसवणी देवाचें एक धर्मार्थ देणें जायशें केल्ली. अशें आब्राहमाचे संततीक म्हणजे नियम शास्त्रा खाल जियेतल्यांक मात्र न्ही, बगार आब्राहमा बरी भावार्थ आसलेल्या हेरांकी आदायाक पडाशें ती बसवणी केल्या. कित्याक आब्राहमस आमा समेस्तंचो बाप अशें पवित्र पुस्तकींच बरयल्लें आसा. हांवें तुका जायत्या जानांगांचो बाप नेमला. होय, मेल्ल्यांक जीव करतले आनी अस्तित्वान नासलेल्यो वस्तू अस्तित्वाक हाडटल्या देवाक ताणें सतमनलो. देखून ही बसवणी नीज जावंक जाय. आपल्या भरवशाक कसलोच आधार नासलेल्या वेळारी देवाची बसवणी ताणें सतमानली. देखून तुजी संतत इतली व्हड जावंक पावतली अशें ताका एक फावटी दिल्ल्या उतरासरी जायत्या जानांगांचो तो बाप जावंक पावलो. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या खराराचो उगडास आसा. सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या खराराचो उगडास आसा. ताच्या साकरा आब्राहमाच्या भुरग्या मळानो ताणें विंचून काडलेल्या इस्रायलाच्या संततीच्यानो सर्वेस्पर म्हणटास तोच आमचो देव. ताची विधी नियमां अख्ख्या संवसारार चलतात. सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या खराराचो उगडास आसा. ताणें केल्ल्या भासवणेचो 1000 तकल्या पर्यंत ताणें केल्ल्या सल्ल्याचो सदांकाल ताका उगडास आसा. ताणें आब्रामा सवें केल्लो करार इजाकाक सपूत घालून दिल्ली भास तीच ती. सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. आब्रामाक आपल्या सेवकाक ताणें दिल्लें तें पवित्र उतर ताणें उगडासा काडलें. अशें संतोशाच्या उमाळांनी आपल्या परजेक ताणें भायर काडली. आनंदाच्या उदकारा सवें आपल्या विंचणाऱ्यांक ताणें मुखार व्हेलीं. सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. उदकार उबे रावया. हालेलुया 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 हालेलुया. स्वताचो तो आत्मा म्हजे विशीं साक्ष दितलो म्हणटा सोमी आनी तुमी म्हजे विशीं साक्ष दितेल्यात. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे असो.
तुमचे सोबे आसो भगवो लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या जेजू आपल्या आशिसांक म्हणालो हांव तुमकां सांगता जो कोण मनशा मुखार आपूण म्हजो पाटलावदार म्हणून पासारता ताका मनशा पुती देवाच्या दुता उजेर आपणाचो म्हणून पासारतलो पूण जो कोण मनशा मुखार म्हाका नाकारता ताका देवाच्या दुता हुजेर नाकारतले पुनशापुताचेर आड उलयतल्या हर एकल्याक बोक्साने मेळत पूण पवित्र आत्म्या विरोध निंदा उलयतल्याक बोक्साने मेळचे ना तुमकां व्हरून सिनागोगाच्या नितीकर्ता आनी अधिकारा हुजेर उबे केल्ल्या वेळार कशें आनी कितें उलोवचें ह्या विशयान तुमी चिंता करिनाकात तुमी कितें म्हणा जाय ते घडये पवित्र आत्मो तुमकां शिकयतलो देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता शुभर उतरा वरवीं बक्षुपात आमची वाडो भाबत आमचो क्रिस्त तें म्हज्या मुखार भवानो आनी भयणीनो मनशा पुताचेर आड उलयतल्या हर एकल्यांक बक्षाने मेळात पूण पवित्र आत्म्या विरोध निंदा उलयतल्यांक बक्षाने मेळचे ना ही आयच्या वाचपाची ह्या वांजेलाची उतरां जावन आसात ही एक कठीण उतरां पवित्र आत्म्या विरोध या निंदा उलोवंच म्हणून सांगला कितें देवाची कृपा तिरस्कार करचे एक पाताक देवा विरोध या पवित्र आत्म्या विरोधच करचे पाताक या निंदा म्हणून येत म्हणजे देवान आपल्या एकल्याच पुताक आमच्या पत्न्यांच्या फरेफाना खातीर जोंजल्या सर्व संस तिरस्कार करचे एक पाताक दुसऱ्यान सांगचे जाल्यार आमकां देवच नाका म्हणचे जे कितें आमकां जिवंक आसा आमकां म्हूण आसा त्या बरें हांव जियेता हेच एक व्हडलें पातक ह्या पातकाक बक्षाने ना म्हणटा आयचे वांजेल कित्याक बक्षाने ना न्ही देव आमकां बक्षिना देव बक्षूंक खेदालाय तयार पूण जो कोण ही पातकां आदारता तो व्यक्ती देवा कडेन वचूंक तयार ना जेन्ना आमी देवा कडेन वचूंक तयार ना जाल्यार देवांची पातकां बक्षूंक तयार आसना कित्याक देवान आमकां एक स्वतंत्र दिलां ते स्वतंत्र्या विरोध देव वचना त्या देखून पापा भगवंत पिवीस दवो पवित्र आत्म्यान बरोवन पवित्र आत्म्या विरोध आदाची पातकां विशयांत संगती सांगता पयलो जावन आसा सलवासाचेर दुबावो या सलवास ना म्हणचे ससनीक जिवीत ना म्हणचे ते पयले पातक जावन आसा दुसरें जावन आसा सलवासांची सूख चिंताप हांव म्हजी सलवसांव म्हजेच तकी आटावंक जाता म्हज्याच पदवेन करता देवाची म्हाका कितेंच करपाक गरज ना देवाचो आदर्श नाका म्हणचे हे एक दुसरें पातक जावन आसा ते पवित्र आत्म्या विरोध वेचे पातक जावन आसा तिसरें जावन आसा पवित्र आत्म्यान शिकोवणीची ती शिकवण म्हणजे स्वता स्विकार करनासतना रावचे इंग्लिशान आमी सांगता डॉगमास ही डॉगमास पात्य नासतना रावचे जावन आसा पातक हे पवित्र आत्म्या विरोध एक वेचे एक पातक या पवित्र आत्म्या विरोध वेचे एक निंदा जावन आसा चवथें जावन आसा दुसऱ्यांक देवाची कृपा मेळटना तांचेर आमी मोसर करचे हे एक
पवित्र आत्म्या विरोधाची निंदा जावन आसा पंच जावन आसा हांव म्हज्या पातकी जिवितान रावता संतोष पावता खुशी पावता हे एक पवित्र आत्म्या विरोधाची एक निंदा जावन आसा आनी सवय जावन आसा हांव आखेर म्हणसर म्हज्याच पातकांची येता हांव पातकां वळखून घेना पातकां खातीर रडाना देवा कडेन बक्षान मागिना हे सो जावन आसात पवित्र आत्म्या विरोधाची निंदा वय म्हज्या मुखार भावानो आनी भयणीनो आमच्या दिसपट्ट जिवनांत आमी असली पातकां केरुना जावंक पुरो पूण आमच्या तें थोडे फावटी असली चिंतना येतात त्या देखून आमकां आमी देवाक समर्पण दिवया देवा विरोध या पवित्र आत्म्या विरोध असली निंदा केली नासतना रावंक देवा कडची आमी कृपा मागून घेवया आमीन Betone git D16 pansangko salisane 4 page 44 D16 मोग आमच्या काळजाचो वावर आमच्या हातांचो हाडून आयल्या बाबा तुजे समोर स्वीकार कर काणिको मोगान तुका दिवच्यो फळादीक कर बापा वावरांचो तुवें दिल्ली देणी आमची सगळी जिणी बापा मोगान स्वीकार कर हुंड्या वायना सोबे घे आमचे हे जिणे बदल सगळे जिवीत आमचे बदल सगळे जिवीत आमचे म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर्वदा देवा बापा मानत जावन मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आणि मेमेक आमच्या आणि अख्ख्या पवित्रतेच्या आदाबाक सरस्पोर मानून घेव सर्वेस्पर आमच्या बापा आमच्या मागण्या कानवळ्यान कान दी आनी तुज्या भक्तांची विनंतीक ह्या बलिदानांत फवते भरी तुजी सेवा करूंक आनी तसो फल आमचे चिनीन दाखोवंक आमकां करपा दी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवय असो आमचे काळजा उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उभारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया होय आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वदेशाच्या देवा सर्व कडेन सर्व ते आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायद्यानी दिसांनी आमच्या फायद्याचो आमच्या दिन विशयी तुका कसलीच गैरस ना तरी तुका आमी दिन वाचतान जाल्या हे तुजे आमकां एक देणे आमच्या दिन वाचतांची प्रार्थनान तुजी वडवी बिलकुल चडना तरी असली प्रार्थनान करून क्रिस्त आमच्या समयांत आमकां तुजे कृपेन वाडत वेता देखून सर्ग आनी संसार आनी देवदूताचे दळपा तुका मान भोवमान दिता तांचे बराबर आमची कीर्तन आमी निरंतरी गायता पोवीत 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा हो सर्गीन तुका जय 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 हो सर्गीन तुका जय 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 सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय हो सर्गी तुका जय 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 ओ सर्गी तुका जय 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 बापा खरंच तूं पवित्र तुवें सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्यान ही तेणे पवित्र करून मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कोट आनी रगत आपलेच कुशेन कस म्हणून सत्संगाच्या आदी ताणें उंडो घेतलो
तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिष्यांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खयात. ही म्हजी कून तुमचे पसत समर्पणची. त्याच बरे जेवण जाता आसतना कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिष्यांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांडले पियात. ही म्हज्या रक्ताची खास. नव्या आनी सस्नी कराचे हे रगत पातकांचे बक्षान मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस मनचे पसत ते वरवतले. हे म्हज्या उडासा करात. Bawat sagot pergecuya. सौम्याची तुझे मरण आम्ही संभ्रमता, तुझे पुनर्जीवनपण आम्ही परगडता. तुझ्या येण्याक आम्ही अत्रेकता, तुझ्या येण्याक आम्ही अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उडास करता आनी हो जिविताचो उडोवन सर्वांची कास तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत चवतले आमी सुमेस सांग पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पुरा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारिल्ल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगिन बापा, पेटा पावल आमच्या गोले बापा आनी सगळी एजकी वर्गा बराबर तिका प्रित्मगान वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरोस धरून मेल्यान ती आमच्या बाबांची काकूत कर. तांकां आनी तुजे सगळ्यात मेल्यान सुमेस सांग तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेसांचे दया कर मागता. ओंकार मुरी देवाची माय संगाती सांस्कृतीचो पती भगवंत आनंद जॉन्सन, जोसेफ फर्नांडीस, येशूचे मर्तीर भगवंत धर्मत आनी सर्व काळी तुका मानवान त्या सगळ्या भक्ता बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडण्याची आज्ञा मनात धरून त्याने शिकले प्रार्थना दीर्घ म्हणूया. आमचे बापा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सगळ्यात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे शिकयल्या मुखार तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्पुरा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सर्वस्काय आमकां दी. सर्गेंचे भाग आनी आमच्या सरुंदरा येजू क्रिस्त येणे बरोवशा आत्रतले आमकां तुज्या उदार काकुतीन सरपतकांतले सुटय आनी सर आकांतांतले वाटय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दुरुंतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पतकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कशे प्रमाण तिका शांती दी आनी एकवटान संभाळ. तुमची येताय आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. समियाची शांती स्थान काल तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोबे आसो. मोग आसो आनी एकवटास गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संसाराचे बाप करतले, आमची काकूट कर.
देवाची शिडी संसारचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाची शिडी संसारचे पाप करतले आमकां शांती दी. हे देवाची शिले संसारचे पाप करतात ती शिलेच्या जेवणा आपिलान ती सुभाग्ये सुमिया तुवें म्हजे भितरूनचे म्हाका फावना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटे दी. कुंभाराचे गीत E25 पान संको 60 पेज 60 E25. सुमी म्हजो गवळी कितेंच म्हाका उणें ना सुमी संगी आसतना बेबिरांत म्हाका ना तरणे पाचवे तण आसले कडेन सर्व म्हाका तो सोदून दिता उदका लागीं व्हरून म्हाका ताने म्हजे तो पियेवंक दिता सुमी म्हजो गवळी कितेंच म्हाका उणें ना सुमी संगी आसना बेबिरांत म्हाका ना. आत्रेगाच्या कुंभाराचे मागणे मोगळा जेजू मोगळा जेजू तो पवित्र सक्रामेंतांत बोंबो पवित्र सक्रामेंतांत खरंच हजर आसाय म्हण हांव पाती येता खरोस हजार आसाय म्हूण हांव पाती येता हांव सर वस्त प्रास हांव चड वर्स प्रास तुजो सट मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक हांव आशेता. जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंत घेवंक आसाद्य तरी तुका हांवें पवित्र सक्रामेंत घेवंक आसाद्य तरी आत्मीक रितीन तूं म्हज्या काळजांत ये आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हण पाती येवन तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पाती येवन हांव तुका वेंगून धरता हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे ते संपूर्ण एकवटीत जाता आनी हांव तुजे ते संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तांव कितेंच हांवें जेजू तुजे तावन हांवें केदीक हांवें वेगळा सजांत म्हाका सोडी नाका वेगळा सर जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थया सर्वपुदा देवा शांतीच्या आणि सर्वजूंच्या बापा तुझ्या भक्त खातीर आमी तुका वाखाणूंक आमी तुजी भुरगीं हांगा आज एकठांय जाल्या ह्या पवित्र जेवणांत तूं आमकां दिताय त्या जेजू क्रिस्ताच्या कोडी रक्ता बळान ह्या संवसारांत तुज्या पवित्रतायेन आमी बरोवंक आनी सरकार ससनाक सर्वेन जोडूंक तुज्या महिमेवंत भाव भयणी सांगाता नयन ते तुका वगळ आमकां फावो कर हे मी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्व तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं आनी सर्वदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयान क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांती तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. अग्रेचे गीत गीत संको N1 पान संको 182 पेज 182 N1. उलो तुका मार्था वामी मोगाळ माये कष्टा दुखांत आमची ओडशे काये काळजामची अर्पीत हांव सर्गीरानये पाव तुज्या भुरग्यांक हरये घडये क्रिस्ता सो पाटलाव करूंक आमकां शिकय जिन्ये मेठांनी तूं उजवाड फांकय विघ्ना अनवारा आमी सांपडानाशे जिन्ये पळयनार आमच्या आदन सलय उलो तुका मार्था वामी मोगाळ माये कष्टा दुखांत आमचे ओडशे काये
काळजांची अर्पीत हांव सर्गी रानये पाव तुझ्या भुरग्यांक हरये घडये